तर जेवण आमच्या हिंगा सर रेडी आसा स्नॅक्स काफे मुगेली वेलंकानी काफे काकोडा वेस्टाक गोंयकार दिश्टी पडटा बाबा कशा तुमी गोंयचें वातावरण हांगासर दिश्टी पडटलें तशेंच हिंगा स्मायली फेस दिश्टी पडटलें आनी भरपूर आतां हे रेस्टॉरंट हिंगा चलयता हांगासर तूं चलयता न्ही होय 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 तर जेवण आमच्या हिंगा सर रेडी आसा स्नॅक्स फीश कटलेट म्हणटा ती म्हाजी फेवरेट. नमस्कार तुमकां सगळ्यांक हांव शेफ विनोद नायक. आयज तुमकां गोंयचें आनी एक न्यू रेस्टॉरंट दाखयतलां. बरें वर्सभर जालें पण म्हाका आतां टायम मेळ्ळो येवपाक. पण आतां सद्या हॉन्सलो म्हणटा थिंगा आहा आमी आनी आयज हांव तुमकां दाखयतलो गोंयचें आनी एक स्नॅक्स कॉर्नर. हांगासर तुमकां स्नॅक्स मेळटले कितें कितें मेळटलें तुमी स्वतत पळयात. तर वेलकम टू कोंकणी टीव्ही. कोंकणी टीव्ही पळयता जाल्यार तुमकां सगळ्यांक नमस्कार. पळयत रावा कोंकणी टीव्ही आनी हो व्हिडिओ तुमी संवसाराचे खंयच्या देशांतून पळयता कमेंट सेक्शन बरोवपाक विसरनाका. हांगासर बोर्ड आहा हे सगळें तुमकां गोवन पयल्यारूच कळटा की गोंयचे वस्तू हांगासर आहा म्हणून. सर हांगासर तुमकां पॅटीस आहा क्रॉयट्स आहा भरपूर तुमकां वस्तू हांगासर मेळटले ते पळय आमी कितें कितें आहा ते सगळें दाखयता तुमकां. पळयत रावा कोंकणी टीव्ही. आयज आमी ब्रेकफास्ट ते चॅक करुया आनी कितें स्नॅक्स आहा कितें कितें आहा ते सगळें पळोवया. खुबशे गोंयकार तुमकां येता वयता ते दिश्टी पडटले. आनी एंटनी एंटनी आतां हे रेस्टॉरंट हिंगा चलयता हांगासर तूं चलयता न्ही होय 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 हो चलयता. बाबा नांव कितें तुगेलें एंथनी आनी ही काफे मुगेली वेलंकानी काफे काकोडा वेस्टाक कितें म्हटलें वेलंकनी कॅफे काकोडा काकोडा वेस्टाक वेलकम. भितर वेलकम टू वेलंकनी कॅफे काकोडा. चल भितर वचून तुमकां दाखया हांगासर कितें कितें मेळटा तें. पळया ही आतां गोंयचें रेस्टॉरंट वर्सभर जालें हेंचे आतां हेंचे वर्सभर जालें न्ही वर्सभर जालें न्ही ओपन करून. वर्सभर जालें म्हाका आतां टायम मेळ्ळें टायम करून भरपूर बिजी आसता. तर हांगासर आमी तुका दाखोवया कितें कितें आहा तें सगळें दाखोवया. पॅटीस बिटीस सगळ्या भरपूर आहा. पळयात गोंयचें वातावरण हांगासर दिश्टी पडटलें तशेंच हिंगा स्मायली फेस दिश्टी पडटलें आनी भरपूर वस्तू हांगासर पळोवपाक मेळटले तुमकां. तर केन्ना वर्सभर जालें तर केन्ना ओपन केलें औरास चल्ला जावपा येयला औरास ओके. सो हे मुगे दुसरी बिजनस एक इस्टाक आसा आनी एक हें दुसरें पयलीं कितें आहा आनी कितें इस्टाक हें सेम वेलंकानी काफेटेरिया आनी दुसरी आतां ही दुसरी इस्टाक आतां बस स्टॉपा कडेन आनी ही वेस्टाक ओके काकाडा काकाडे. ओके गोंयकार बी दिश्टी पडटा हांगासर. बाबा कशे आहा तुमी गुड बाबा कशे आहा तुमी हय बरोबर. गोंयकार बी खूब लोक येता हांगासर आनी पॅटीस बिटीस खुबशे दिश्टी पडटा हांगासर. कितें घेवपा आयला वायस च्या मारपा आयला जेवपाक कितें पॅटीस बिटीस केन्ना केलें ट्राय सकाळीं न्ही हय. तर जेवण आमच्या हिंगासर रेडी आसा स्नॅक्स फीश कटलेट म्हणटा ती म्हाजी फेवरेट. फीश कटलेट तर फीश कटलेट घेतला हांगासर. पॅटीस आहा चिकन पॅटीस आहा एक पॅटीस आहा. पॅटीस केन्ना खावपाचे पयलीं हांव मुद्दाम अशें ओपन करून चॅक करता कित्याक सांगपाक शकना केन्ना परने बिरणे आसपाक शकता ताका लागून अशें चॅक करा. रिसॉयस आहा वडा आसा वडा पळया पाव हिंगासर मेळटा कात्रे पाव टायप मेळटा चिबाटा ब्रेड ते घेवप बटाटे वड्या भरप आनी बरें एन्जॉय करप. चिकन लॉलीपॉप आसा आनी रस ऑमलेट आसा. आतां हातूंतले आमी सगळें एन्जॉय करया आनी तुमकां दाखोवया. तुमी जर हांगा येवन गेल्ले आसात तुमचें कितें म्हणणें आनी कशें आसलेलें तुमचें आयजचें कशें आसलेलें तुमचें एक्सपिरियन्स आनी आयचो व्हिडिओ कशें आसलेलें कमेंट सेक्शन बरोवपाक विसरनाका. तर एन्जॉय करया. आतां टायम फॉर फूड टेस्टिंग. पळया 5 पावंडान तुमकां रोस ऑमलेट हे भाशेन मेळटा आनी हे पळोवपाक कात्रेचे पाव अशें दिसता पण कात्रेचे न्ही चिबाता ब्रेड एकदम मजा येतली तुमकां खावपाक. पळया रोस ऑमलेट पळयात कितले सुंदर दिसता एकदम रूच येतात पळोवपाकूच रूच येतले. फक्त 5 पावंडान तुमी हिंगासर पोट भरून आनी चाव फक्त 1 पावंडान मसाला टी. तुमी जर हांगासर येवन गेले तर कमेंट सेक्शनान कळयात आनी कॉंग्रेच्युलेशन तुका थँक्यू ऑल द बेस्ट आनी मेवचे. पळयत रावा कोंकणी टीव्ही तेन्ना पर्यंत देव बरें करूं.